मडगाव काँग्रेस ब्लॉक समितीन संसदार आशिल्ल्या गॅसिफिकेशन प्लांटाची पळोवणी करची अशें निवेदन मडगाव नगरपालिकेक भेटयलें। 7.50 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या गॅसिफिकेशन प्लांटात इबाड जाल्ल्यान सगळो कोयर भायरूच उरता। देखून मडगाव नगरपालिकेन जोड पळोवणी करची आनी ऑडिट पुराय करून 31 ऑगस्ट मेरेन अहवाल सादर करचो, नाजाल्यार उच्च न्यायालयात वचपाची शिटकावणी सावय कुतीनोन दिल्या। मजगती पळोवणी करपाचे आश्वासन मडगाव नगरपालिकेचो प्रशासक श्रीनेत कोटवाळे हांणी दिला। आम्ही विजिट केलं मडगाव काँग्रेस ब्लॉक आणि आमच्या वांगडी आम्ही सगळ्यात विजिट केलं। गॅसिफिकेशन प्लांट जो दिला 7.5 करोडान आणि थंय आमकां इतले ग्रॉस इरेग्युलरिटी पळयले आमी। एक म्हणजे जाल्यार तो सारकें फंक्शन जायना। 10 टन्स पर डे म्हण सांगता ते, पूण 10 टन्स पर डे ट्रीट जायना। वॉटर प्रूफ म्हणल्यार तो फ्लाय एश आहा तो क्वॉन्टिटी जावपा आशिल्ली इतले दिसांचे 20 दिसांचे तितलो तो मेळना। तेजे भायर फ्लाय एशा भितर हाफ बंड मटेरियल आशिल्लें। पेपर सुद्धा हाफ बंड आशिल्ले, प्लास्टीक हाफ बंड आशिल्ले। म्हळ्यार हेजो अर्थ कितें की जो टेम्परेचर आसा तो ते अचीव जायना। आनी दुसरो प्रूफ म्हणल्यार एक सेक्शन आसता पायरोलिसीस म्हणून एक हें आसा प्रोसेस आसता, जी सोण्णां कोट्ट्यो बी आसा पळय ते एक टँकान घालता ते आनी ते गव्हर्मेंट तो चारकोल जाता। हो चारकोल जावपा जाय, पूण तो भायर काडटा तेन्ना तो आसता तसो सोण्णाच आसा पळय। कळ्ळें? सपोज त्या टेम्परेचर आशिल्लो जाल्यार ती सोण्ण जावपाक शकतली आनी तोय बी सारको जायना त्या कारणान हे पायरोलिसीस म्हणटा सोण्णाचें ट्रिटमेंटूय जायना त्या कारणान सोण्ण आतां वाडपाक लागले। आख्खी शेड आतां कितलोसो क्वॉन्टिटी आहा ते फोटो ताका दिल्ले आहा। आमी एडमिनिस्ट्रेटरा हेय फोटो दिल्ले आहा। जो ड्राय वेस्ट आहा तो कन्वेयर बेल्ट्सांचे आहा, कितलोसो टन्स ऑफ वेस्ट समजला। म्हळ्यार दाखोवन दिता की कन्वेयर बेल्ट चलना म्हळ्यार ऑपरेशन ना। सो हेजेर सिद्ध जाता की जो 7.5 करोडाचो प्लांट घायल्लो आहा तो जाय ते आमकां अचिवमेंट मेळटा। एडमिनिस्ट्रेटरान सिनेट कोटवाले आनी एश्योर केल्ले आहा की आमी इन्स्पेक्शन घेतले म्हणून रिप्रेजेंटेशन दिला रिगार्डिंग गॅसिफिकेशन प्लांट जो 10 टन पर डे वेस्ट डिस्पोज ड्राय वेस्ट डिस्पोज करता तो सुंसोडो आहा पळय ताचे ताणें कांय इश्यूज रेज केले। एक सुमार 8-10 सुमार इश्यूज रेज जाल्ले आहा। रायट फ्रॉम तो मिक्स वेस्ट वता थंय सोण्णां वतात, मागीर आउटपूट आहा पळय तो परफेक्टली येना, फूल ट्रीट जायना, अशें ताणें जायते इश्यूज रेज। सो वी हॅव आय डिस्कस विथ माय टीम ऑल्सो। सो तातूंत एक आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें पडटलें सायटीचें, प्लस आमी डायरेक्शन इश्यू करतले ते प्लांट ऑपरेटराक की फूल रेक्टिफाय करता आनी विदीन 1 मंथ एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन जातली तांकांय घेवन आनी बाकी डिपार्टमेंट आहा पळय तांकांय घेवन एक कॉमन इन्स्पेक्शन जातलें। तेज नंतर मागीर ताणें इश्यू जितले बी रेज केल्या पळय ते वील रेक्टिफाय विदीन 1 मंथ।